म्हळ्यार एक गजाल महत्वाची, सगळे पंच आनी सरपंच स्वच्छ सांताक्रूज जावपा खातीर आमदाराक आनी सरकाराक तुम्ही सपोर्ट करपाक जाय. सगळ्यात पयली आता एक म्हणजे सगळ्या पंचायतींनी सगळ्यात चड जर खंयसर कचरो उडयला आसत जाल्यार तो तुमच्या पंचायतींनी आसा. सगळ्यांनी सेग्रिगेशन, बेलिंग आनी सगळें करपाक जर सुरवात केलें जाल्यारूच तें निव्वळ जातलें, ना जाल्यार तें निव्वळ जावचें ना. म्हणजे आमदार, सरपंच आनी पंच ह्या सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा, जाय जाल्यार एक वेगळी मिटींग तुमच्याच मतदारसंघा खातीर घेवन पुराय पंचायत ही निव्वळ करपाची हे काम म्हाका दिसता. आनी लोकांनी ठरोवपाक जाय कचरो हाडून रस्त्यार उडोव नाकात. तो पंचायतींनी लोकेट केल्ल्या त्या डस्टबीन जाल्यार जाग्याचेर जर उडयत जाल्यारूच बरें जातलें, नाजाल्यार अशा पद्दतीची घाण, रोगराई ही शेवटी आमकांच थंय रावता त्या लोकांक जावपाक शकता. म्हणून स्वच्छ करपा खातीर, कारण डेव्हलपमेंटाची जबाबदारी सरकार घेता, पण स्वच्छ दवरपाची जबाबदारी तुमची घेयात. कारण आत्ता तो म्हाका म्हणपालो बाबा आगे बढो म्हणपालो. बाबा आगे बढो ते बरें आहा, पण ते कचरा साफ करून तेंय काम करपाक जाय. तेंय काम आमी सगळ्यांनी मेळून करपाक जाय, तेन्ना बाबा आगे बढो चड. ओके, आमी सगळ्यांनी हे जर करीत जाल्यार बाबाक आनी आगे बढो म्हणपाची गरज ना. लोक सगळे ऑटोमॅटिकली 100% ताच्या वांगडाच रावतले.